स्पीकर सर, तांच्यांनी म्हटलं की कन्सेंट टू ऑपरेट हाका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कशें दिलें. ऑन द सेम बेसीस ऑन द सेम डे कन्सेंट टू ऑपरेट दिवपी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो मेंबर सेक्रेटरी वी हॅव सस्पेंडेड. आणि आफ्टरवर्ड्स जेन्ना मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरी केली तेन्ना लक्षात आयलें की कन्सर्न ऑफिसर्स वन हू हॅड इन द इन्स्पेक्शन ऑफ दीस क्लब त्या खातीर त्या दोगांय जाणांक सुद्दां आमी ऑलरेडी सस्पेंड केला. तांचेर इन्क्वायरी दोगांची सुरू आसा. Now the last question I have. This land, I don't know if you are aware, the survey form, I will give the survey form 1 and 14. Machadi? You begin from 1. The survey form 1 and 14 shows the name of occupant and shows two names of tenants. One, Balkrishna Shiru Dukar and Krishna Subrai Dukar. See the survey numbers 159/0 Arpora, same one. If it is a tenanted land, Land Use Prohibition Act does not allow any non-use of this land for non-agricultural activity. Forget Panchayat, forget others, but question is how did the Pollution Control Board even proceed? Because we need to put a stop to this. Because commercial activities, I always say, forgive a house being built on a tenanted land. But when it is commercial activity on tenanted land, and especially in the coastal belt when these things and in these environmentally sensitive areas, tenanted lands being converted, how is it being permitted and what action the government wants to take in this regard? In this case and also other cases. स्पीकर सर, ही जेन्ना केस आमच्या लक्षात आयली ताकाच लागून तर आमी मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरी घातली. आणि मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरी घातल्या उपरांत फर्स्ट थिंग हाका जो ट्रेड लायसन्स दिलो तो सेक्रेटरी आनी सरपंच त्या सेक्रेटरीक आमी सस्पेंड न्ही ताका वी हॅव डिसमीस फ्रॉम द सर्विसीस. सेकंड फॉर द सरपंच वन हू हॅड सायन एक्चुअली सेक्रेटरीन सगळें बरयलां ताका आमी डिस्क्वॉलिफाय केलो आनी तांकां दोगांयकू अंडर द पुलीस दे आर डुईंग द इन्वेस्टिगेशन तांकां वॉरंट काडला तांकां अरेस्टूय करतले. ते दोगूय जाण अजुनूय बी पुलिसाक मेळूंक ना. तिसरी गजाल स्पीकर सर, आमच्या फक्त ट्रेड लायसनाचेर बाकीची लायसनां ज्यांच्यांनी इश्यू केली रिगार्डिंग द एक्सायज लायसन्स, रिगार्डिंग द फायर लायसन्स, रिगार्डिंग द FDA लायसन्स, ह्या सगळ्या ऑफिसरांनी कन्सर्न ऑफिसर्स जो ताका लायसन्स इश्यू करता त्या सगळ्या जाणांक शोकॉज इश्यू केला. तांची इन्क्वायरी सुरू आसा. कारण विदाउट हॅविंग हे प्लेस फक्त ट्रेड लायसनाचेर जर आमी सगळी लायसन्स दिवपाक लागले विदाउट डुईंग द इन्स्पेक्शन जाल्यार अशा पद्दतीन कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट चलूंक शकूंक ना. म्हणून द गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस. ह्या पद्दतीचो इन्सिडन्स लक्षात आयल्या उपरांत आमी मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरी ही नॉट ओन्ली रिगार्डिंग धीस तर स्पीकर सर आमी कंप्लिटली कोस्टल बेल्टांतल्यो अश्यो सगळ्यो एस्टाब्लिशमेंट ज्यो आसा पळय ह्यो सगळ्यो एस्टाब्लिशमेंट आमी इन्स्पेक्ट करपाक लायल्या. आनी फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आय एम टेलिंग यू म्हणजे जो रिपोर्ट म्हाज्या हातांत आयला पळय न्ही हें सगळें केल्या उपरांत तें बी सांगता तुका सोमतोच इट इज एप्रॉक्सिमेटली ऑल टुगेदर नॉर्थ गोवान म्हणजे 47 इंचो इन्स्पेक्शन केलो, 17 सील्ड केल्या. नॉर्थ गोवान, साऊथ गोवान 39 इन्स्पेक्शन केलो, 5 सील केल्या. ऑल टुगेदर 86 इन्स्पेक्शन केल्या. आणि 22 जी अशा पद्दतीची एस्टाब्लिशमेंट म्हणजे ज्यांच्याकडे ट्रेड लायसन आसा फक्त त्याच्याकडे ट्रेड लायसन घेतला, एक्सायज लायसन घेतला आणि आपली एस्टाब्लिशमेंट चलयता. तांच्याकडे फायर लायसन्सीस ना, त्यांच्याकडे कन्सेंट टू ऑपरेट ना. नो डाउट हांव हांगासर आतां कन्स्ट्रक्शन लायसन ऑक्युपन्सी हितूर वचना, बट एटलिस्ट फॉर दीस टायप ऑफ म्हणजे त्यांच्याकडे कन्सेंट टू ऑपरेट तरी आसपाकूच जाय, फायर लायसन्सीस आसपाकूच जाय. ह्या 22 लोकांकडे कन्सेंट टू ऑपरेट हेंय ना आणि त्यांच्याकडे फायर एनओसी ना. तांकां आमी पयल्यात पयलीं जी आसा पळय न्हू हे सील केल्या. त्या खातीर वन्स म्हणजे हो इन्सिडन्स जाल्या उपरांत सरकारान ह्या बाबतींत कंप्लिटली सिरियस घेतला की ह्या बाबतींत अशा पद्दतीची आनी इन्सिडन्स गोंयांत जावचे न्ही हाच्या खातीर गव्हर्मेंट कंप्लिटली सिरियस आसा. अँड वी हॅड स्टार्टेड ऑलरेडी वर्किंग ऑन